100% फर्स्ट डोस वॅक्सिनेशन झाला. आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोवा या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आज पंतप्रधान मोदींजींचे आमच्या गोंयकारांकडे इंटरॅक्शन हो सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न आणि जवळजवळ म्हाका दिसता 6-7 ग्रुपा कडेन आणि एक मनशां कडेन 30 जाणां कडेन तेंचे इंटरॅक्शन जालें. 3 ग्रुप आणि 6-7 मनशां कडेन इंटरॅक्शन जालें. डिफरंट फिल्डान ह्या गोंयान सरकाराच्या मदतीन तेंच्यांनी खंयचे फॅसिलिटीज घेतला तेचेर उलोवप जालें आनी तांकां पंतप्रधान मोदीं कडेन इंटरॅक्शन अशें हें आयडिया म्हणजे सरकार सेंट्रान BJPचो हांगा सरकार गोंयान BJPचो आसल्या कारणान जें कार्य ह्या लोकां खातीर जाता सरकाराच्या उपकारान तेचेर एक प्रकाश घालपाक म्हणून हो कार्यक्रम खास करून तेतून आयज पयली गोश्ट म्हणजे स्वयंपूर्ण गोवा म्हणटाना आमी 100% फर्स्ट डोस वॅक्सिनेशन जाला. 100% फर्स्ट डोस वॅक्सिनेशन जाला आनी 100 कोटी नेशनान जाला. ही एक बरी अभिमानाची गोष्ट. आज आमचे सगळे कार्यकर्ते आमचे हांगासर गुजरात अध्यक्ष आमचे चेअरपर्सन गुजराताचे संजय वेगवेगळे सगळे कावन्सिलर खुबशे कार्यकर्ते ह्या तालुक्यांतले सगळे जाण एक वर्च्युअल इंटरॅक्शन पळोवपाक आनी आमचो पंतप्रधान आमच्या लोकां कडेन कसो उलयता ह्या पळोवपाक म्हणून सगळे जमलेले.